जशें आतां अजय ऑलमोस्ट सगळे तुमकां ब्रीफ केल्लें आसा, जे आमी पयलींच्यान सांगताले ही कॉन्स्पिरसी जी मडगांव मिटींग जाल्ली थंय ही सगळी स्टार्ट जाल्ली, तेचे वेळेर ऑडियोज व्हायरल जाल्ले आनी हे आयज हे जे कृत्य त्यांनी केला हेचेर प्रूफ जाता की त्यांची कितें इंटेन्शन आसलेलें एक तर पार्टी स्प्लीट करप जाल्यार पार्टी टेक ओव्हर करप. हे कोण तरी दिसता की ताका पार्टींतलो आमचे कडल्यान ताका जाय की ताका एकदा भायर काडलेलो आनी जे तेजे फुडें इंटेन्शन कितें आसा आनी खंय वचपाचें ते ताका मे बी फुलफील करपाक जाय म्हणून. आनी तो जो म्हणटा नॅशनल प्रेसिडंट आता तो 70 दीस येवंक ना ऑफिसान, इतकी आमची 2-3 मदीं सीएसी मिटींग जाल्यो आनी मागीर तो येता एज अ प्रोटेस्टर म्हणून तो प्रोटेस्ट लेटर घेवन येता आनी तो डॉक्युमेंट्स मागता आनी डॉक्युमेंट्स मागल्या शिवाय म्हणटा आपण तो फुडले कितें ते आपण हे करचो ना म्हणटा, एक्शन घेवपाक दिवचो ना म्हणटा, म्हणजे कोणाचेर घेवपाक जाय जाल्यार. अरे तूं नॅशनल प्रेसिडंट जाल्यार तूं आनी प्रोटेस्ट लेटर कशें मागपाक शकता? तूं तुजे कडेन सगळे एक्सेस आसपाक जाय डॉक्युमेंट्साचो आनी हे नॅशनल प्रेसिडंट म्हणून तुका आतां कळ्ळें 2026 इतके दीस तुका आसलेलो जेन्ना तांकां आतां ते तो 10 मेंबर्साक आपूण तो परत ताका आतां घेतले म्हणटा, जेन्ना तेंचेर एक्शन घेतली तेन्ना हो नॅशनल प्रेसिडंट खंय आसलेलो? आणि नॅशनल प्रेसिडंट म्हणून तू जर आता तुका मानलो सुद्धा जाल्यार अशें अजयान सांगलें तुझे नॅशनल काउन्सिल काय नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह कमिटी काय, कित्याक तेच जे तेंच्यांनी एक जे हे व्हायरल केला कॉन्स्टिट्युशनाची एक कॉपी जिथे क्लियर बरयला नॅशनल प्रेसिडंट जर कितें ताका जर पावर्स आसा ओनली आफ्टर द डिसिजन ऑफ नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह कमिटी, तेची कमिटी जे डिसिजन घेता तेच्या उपरांतूच तो ते एक्झिक्यूट करपाक शकता. जशें आमी तांकां 10 जाणांक आनी हेच्या पयलीं कोणाचेर एक्शन घेतला ती आमची पयली सीईसी बॉडीची मिटींग जाली, मिटींग जावन ते डिसिजन जावन मागीर आमी ते एक्शन घेतला. सो अशें तेंची मिटींग जाला काय ते सांगपाक जाय. आनी हे चोरयापणान जे लॉग मारता हरशी जे जाग्यार तो भोंवता तुमी पयला आसतले हो तेचे रिल्स आसता तुजो कॅमेरामॅन घेवन भोंवता, हे काडटला कित्याक नॅशनल प्रेसिडंट मरे तूं रील काडपाक जाय रील काढून फिर व्हायरल करपाक जाय आसले बाबा आपूण नॅशनल प्रेसिडंट ही जी बॉडी आसा हे सगळे इलिगल चलयता म्हणून चलयता म्हणून आनी सील मारपाक जाय आसले. रातचे तुम्ही दोनांक रातचे आता दोनांक मारता तू नॅशनल प्रेसिडंट तुका फुल राईट आहा मरे नॅशनल प्रेसिडंट तुझं खरंच आसा जाल्यार तू डायरेक्ट घेवन तुवें मिसील मारपाक जाय आसलें, मिडिया आपोवंक जाय आसली. तुमी मिडिया आतां इतको तुमी आतां 1.5 वर्स हांगा रावला तुमकां आपोवंक जाय आसलें आनी मारपाक जाय आसली सील. तू जर तुजे जर बाजू सारकी आल्या अशें फटिंगपणा करून अशें चोरी आनी रातचे येवन कित्याक मारपाक जाय आसलें सील? तू नॅशनल प्रेसिडंट जाल्यार तुका फुल राईट आसा मरे. सो परत एकदा इतकेच सांगता की जे मनोज की हे आता रेव्होल्युशन उरलेले ना म्हणून हे आता डर्टी पॉलिटिक्स जाल्या म्हणून तेतून प्रूफ जाता. आणि इतके दीस आमचे सगळे भुरगे रेव्होल्युशनरी सगळे ओगी असलेले ते कित्याक खुबशे आमचे अटॅक जाताले आणि अशें तेंच्यांनी पिक्चर क्रिएट केल्लो की आमकां ही पार्टी नाका आमी ही पार्टी बंद करपाक सोदता म्हणून. पूण जेन्ना हे एक सारखे लिमिट आसा हे जेन्ना जाले तेन्ना आमकां सगळ्या भुरग्यांचे कॉल येयले की आतां कितें तरीचेर एक एक्शन जावपाक जाय म्हणून. आणि आयज लास्ट मिनिट कॉलाचेर इतके भुरगे येयला. जर आमी तसो जर अपील केल्ले जाल्यार गोंयभराचे भुरगे हांगा आसपाचे तितके आमची कापासीटी आसा. आनी आमकां हेचे वयल्यान इतके प्रूफ जाता की आमकां ही पार्टी जाय आनी आमी सक्षम आसा ही पार्टी फुडें व्हरपाक.